एका बयात अरे माझ्या बाबा कोबरा काय पाहिजे रे मस्त पाहिजे चेस माय ब्रो हाय गाईज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे असतात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळीजण बरी आसात. सो गाईज आता झालेली असतात सकाळची 7 आणि अविन आणि एलिस्टरान कसलो तरी प्लॅन केला खंयसर तरी वचपाक. त्या खातीर आमी आतां भायर सरता. ओके मार्को आम्ही खो वयता रे आयज जोरी रोयता जोरी कोणच्या कारण काय आम्ही आयज वयता आम्ही आयज वयता आंबोली घाट आंबोली गाडो येस आंबोली घाट वयता आमकां ओके चलया भेटू गुड सारखे काजी आय 1 किलो लिटर याच्याबद्दल तू किती सांगू शकता मार्को कितले मीटर ते किती काय किती 1 किलो लिटर लिटर म्हणजे ते मागीर हांव तुका हे सांगतलो मातशें नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्ही ते हा एक पाट किती सांग अरे सांग तुझे सांग एक पाट किती एक पाट मरे आमी हॉल गेले ना हांव हिंगाच जाल्या ते आणि मागीर तू खंय पावलो टेलिपोर्ट जालो ना ब्रो सो मरे ते एक वॉटरफॉल रे तो लायक वॉटरफॉल तो होय कायंड ऑफ आय डोंट नो मागीर आमी तिगाय गेलेलो हेच बरं आता या मरे आम्ही बरे पोया उजो बरे मरे हय तर करूया मरे आम्ही आयज खंय वयता हम लोग जा रहे हैं पिकनिक को. पिकनिक ये सांग गाइस पानी पीते गाइस गाड़ी हिलती गाइस पर वेरी स्लो पीते गाइस you have to be careful guys गाड़ी ट्विस्टिंग गाइस उधर पाणी टेम पाणी टीम गडा किती म्हणणार ते ढगाला लागली कळ. ओके सो गाईज आम्ही असा आता खवखँड आणि हांगासर आम्ही पीयूसी करपाक गेलेले आहा पीयूसी गाडयेचो पीयूसी करपाक गेला पीयूसी बघा आमचा मराठी माणूस इकडं आहे काय पाहिजे रे मस्त पाहिजे ऑटो हा दे नो ऑटो हा मारे होय ऑटो हा तुझे आज बोंग आज बोंग तो वयर पळय धुके हवे लावड सीले आमको म्हणजे लावड हा वयर होय ह्यो पळय हवी कसलो व्हांवता. हांगा मरे सगळ्या हा वय वयर चढपाक एंट्री आसता हा वयस पळयात व्यू पळयात रावतात पळयात एम्बुलन्स लोक आसा पळयात हांगासर कोण आंबोली येवपाक सोदता जाल्यार हे पळय सकयल पळय रे घे व्हरून लोक पळय लोक मदींच रावतात पळयात. एम्बुलन्स असता मरे हांगा पुलीस असता अशें हांव केन्नाच आमी हे डेंजर अशें न्हांवपाक पळय ह्यो हांगासलो मेन वॉटरफॉल कोणाक वचपाक जाय अरे माझ्या बाबा हांगाल्यान पळयता मरे व्हिडिओ काडल्यानी येयलो जाणाय ब्रो आम्ही मरे अशें रावता मरे व्हिडिओ खंय हा तिरपाळा झूम करते आडीन खंय रे ते पळय स्ट्रेट गेलो पळय वयर कितें काय न्हावना का ना पळय कितें ते खंय हा रे तिरपाळा स्ट्रेट
म्हाका दिसतीच पडाना शिवर तू तिरफाळा ती सो गाईज आता आम्ही येलेले आहा सावंतवाडी. हा वय पळयात अवे तू कितें म्हणूंक सोदता या वॉटरफॉला बद्दल? सो गाईज तुमकां वॉटरफॉला हा म्हणून सोदता हांगा येवपाचे सगळ्यांनी पिचकाऱ्यो मारपाच्यो बलम. सो गाईज तुमकां एक सांगूंक सोदता आमी जेन्ना हांगासर 2 वर्सां पयलीं येयल्लेले पळय हांगासर न्हू इतलो लोक नासलो. आता व्यू दाखय थंयसरलो. आता पीटी उषा धांवता व्यू आणि हांगाचे व्यू पळयात. आवय ना लोक पळयात कितले आसात ते हांगा एक्स्ट्रीम लेवलाचे मरे या 40 पयले लोक. आणि चड हा चड तो व्यू पॉइंट आणि थंयसर तुका मोके बीन तांग मेळटा गाडी. सो गाईज आमकां न्हू फायनली हांगासर वॉटरफॉल गावलेलो आहा न्हांवपाक. आमी मेन वॉटरफॉलाचेर वचोंक ना कित्याक की थंयसर न्हू कमीत ते कमी कमीत ते कमी 400-500 न्हू थंयसर लोक आसलेले कळ्ळें न्हू तुमकां. त्या खातीर आमकां हांगासर दुसरी प्लेस गावल्या बारीक सारीक वॉटरफॉल आहा थंयसर आमी वयता. हय सो गायज तुमकां खरें सांगू उदक न्हू सॉलिड थंड आसा हांगासर सॉलिड थंड आहा. अशें दिसता की आयसातलें उदीक गेल्लेल्या भाशेन. एलिस्टर ब्रो आता सांग. काडपाक चालू करता. सो गायज तुमकां सांगपाक सोदता एलिस्टर ब्रोन आपणाचें ब्लॉगिंग चालू केल्लेलें आसा. आयच्यान हय पयलीं आतां म्हाजे मोक्याचे स्टॉल बीन दाखयता तुमकां. उदीक न्हू सॉलिड थंड आसा हांगासर बेस्ट सारकें न्हांवपाचें. आनी आमकां न्हांवपाक बरो स्पॉट गावलेलो आसा. हांगा न्हू मातशें स्लिपरी आसा सो पांय मातसो सांबाळून घालचो पडटलो. तूं करता? बरें बरें घे. ओके सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता हांगा पावरफूल आहा सारकी प्लेस न्हांवपाक. आनी हांगासर आमी आत्तां चोणाक घडलेले आहा आनी एक बांगडो धरला. रिस्क मागीर आवय उजो उजो. सो गाईज हांगासर न्हू तुमी येतात जाल्यार बी केअरफूल. हांगासर सारखे डर्टी केल्लेली आसा प्लेस. ओके आनी खूब लोक आसता मातशे चेडवांनी मातशें अलर्ट रावपाचें. हांगा झगड्यो बिगड्यो जावपाच्यो चान्सीस खूब. आमी हांगासर वाट आहा फूल वयर वॉटरफॉल वयर Guys, I found cobra guys. कोबरा मार्को आमी हांगा कितें डेपॉझिट करपाक येयला रे? बँकेन डेपॉझिट करपाक येयल्या. क्लाउड घेवपाचे आहा. पळय हिंगा लायक वायट वायट कितें येता ते क्लाउड ते आनी उदक आतां फ्लो चड फास्ट जाला आतां. आनी आतां आमी न्हावपाक ते फुडें पळयात वॉटरफॉल आहा पण सगळे घाटी मामा आहा तेवटेन. हिटर केला आतां गरम जातलें मातशें. आतां वॉर्म जालें कितें उदक ना रे तुका हें दिस. आतां तुमी पळोवंक शकता आमी आसा हांगासर डायनासोराचे ताती मेळ्ळे खंय मार्को. ह्या लोकेशनार येवचे आनी हिंगा तुमी घरा व्हरचे आनी फुडले तुमी पोसपाचो तुमी. वयर केदो व्हडलो आहा पळय आमी थंयसरल्यान चलोन वयर येयल्यान. ओ टेस्ट 1 2 3 टेस्ट 1 2 3. ह्या ज्या प्लेसीर येयला पळय हांगासर न्हू कोणूच ना एकटोय ना. 4-5 जाणां हांगासर ओदो आसलेले पूण ते गेले. हे ओदो वयर गेल्लेले न्हू नेचर स्पॉलाक तेन्ना तांकां ही प्लेस दिसली त्या खातीर आमी हांगासर येयली. आनी आंबोलीचो मेन वॉटरफॉल आहा पळय थंयसर न्हू तुमकां सांगूच नाका इतली गर्दी हजारांनी लोक. मेन थींग कितें जाणा हे मदीं पडटा न्हू गोवा आनी बेलगांव परत कोल्हापूर ते सगळे घाटी मामा हांगासर येयल्लेले आहा. आनी रस्त्यार कितले बी वॉटरफॉल दिसता पळयात सगळे भरलेले आहा. हेका पळयात फोटोग्राफी चालू आसा हांगासर.
तुम्ही पोहू शकता. एलिस्टर पळय खंय रावला पळय तो कितल्या पयस. वय आमच्या मार्कोच्या कानान उरीक गेल्लेले हा. एक बाबा येल्लोलो असा, तांत्रिक बाबा. लाकूड बिकूड घेऊन बोललेला हा पण. हांगासर एक बाबा येल्लोलो असा, तांत्रिक बाबा. लाकूड बिकूड घेऊन बोललेला हा. आधी एका वाटेत कडकडता. सांगूंक सोदता तू? मार्को का जिम जाके कुछ फायदा ही नहीं है. कितें सांगूंक सोदता कितें? आता चाव जाय तुका, गरम गरम चाव. जेवण जाय जेवण. ते वयर आहले पळय आमी गेल्ले ना जेवण. गाइस मार्को आता डान्स करपाचो आसा. अरे पडची मोया मोया जागा मागीर. येयला पळय चिंचोंग. ओके सो गाईज आता आम्ही येयलेले आसा वॉटरफॉलाचेर फूल पावर सारखे. आणि हय तूं कितें सांगूंक सोदता? काय ना उजो उजो. माकड गोमत धांवता पळय. खंय गेलो गो? ए माकडा वाटेन पळय. आटा पळय. गाइस आम्ही येयले आता घाटाचेर भजी खावपाक. भजी. मार्को तू कितें पयलें होतो मातसो प्लीज अरे असं सांग न्हू मार्को प्लीज न्हू मार्को. सगळे कॉन्सन्ट्रेट करतले भोजीचेर आणि चेस. बस भजी. म्हाकाय जाय आहले वडे. वडे घे चा दी. सो गाईज चाव वडा बेस्ट कॉम्बिनेशन. पाव हारे तुम्ही पोवू शकता आम्ही फूल पावर हांगा मोके घेवन रेडी आहात सारखे. अभय कोणाक येवपाक जाय आंबोलीचो मेन वॉटरफॉल. पयात पयात 1.5 शाणो मरे कोण. इंस्टाग्राम वॉज रियालिटी. पयात आवयशी दादल्या मदीं पळय ती आतां कशी नातान चेडवां ती तेकोन आवय वय वय आल मारतलो लापटून धरून. म्हाजे कडेन जावचें ना जाल्लें बीन. कसो वयलो येना ते. सामोसा काबार जाल्यो. सामोसा काबार जाल्यो. आवय 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 सामोसा काबार जाल्यो. मिनी वॉटरफॉल. आवय मार्को आमचे जाले मरे ना चड पेसात म्हणजे मोके घाल्ले उकाय आहले मोके मोके. गायज मोके टू गुड आले. लायक तुमी गोंयांत वचून इतले बरे आख्खी म्हणून सोदता तेच्या बद्दल मोक्या बद्दल. सो गाईज मोको न्हू खूप बरो आसलो. ह्योच मोको समज आमी घरा खायतले इतलो बरो लागना. घर शिफ्ट कित्याक करता की पहाड़ी पे खाने का फील ही अलग है. चल या आता घरा. वयले घर.